नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे ओकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडत आणि आदित्य काकोडकर आवाज गोयचो बुलेटिनाक सुरुवात करतात सविस्तर खबरां पयली पळोवचे मुखेल खबरो। बाणावले दाणो खेळा मैदानाचेर फुटबॉल मॅच चालू असताना अचकीत 24 वर्षाच्या तरणाट्या खेळगड्याक आयले मरणाचे खरे कारण अजून जावंक ना स्पष्ट। रेवणे वाठारात घडलो भिरांकू अपघातात 28 वर्षाच्या तरणाट्याक आयले उपचारा वेळार मरण। या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात पुलीस। दिवचलच्या 4 लेन बायपासावेल्या वाळशी जंक्शनाचेर जाल्ल्या अपघातात स्कूटर चलोवपी तरणाटो जालो गंभीर जखमी। स्कूटरीच्या पयली कारीक आनी उपरांत डिवायडराक बसलो नेटान धपको। राज्यात पावसाचो नेट असा सुरू फाटल्या 24 वरांत सांगेर सगळ्यात चड 98 मिलीमीटर पावसाची जाली नोंद जाल्यार सगळ्यात कमी मुरगांव 35.2 मिलीमीटर पडलो पावस। कटमगाव दादाक लागून आयआयटीक नाका म्हणप हे गोंया खातीर दुर्भाग्य सांगता मुख्यमंत्री। आयआयटीक विरोध करतल्यांची आपल्याक समजना मानसिकताय मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे। आणि लोड वाडयल्ल्यान वाडून आयिल्ली लायटीची बिलां जाली रद्द। वीज खात्यान ही सगळी बिलां सारकी करपाक केल्या सुरवात। गिरायकांक नवी बिलां करतले जारी सांगले वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान। आता खबरो विस्तारान। बाणावले वाठारात एक सामकी दुखेस्त घडणूक घडली। बाणावलेच्या दाणो खेळा मैदानाचेर फुटबॉल मॅच चालू असताना अचकीत एका 26 वर्षाच्या तरणाट्या खेळगड्याक मैदानाचेर मरण आयलें। ताका हॉस्पिटलात दाखल करचे पयलीं दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें। हे धक्को दिवपी घडणुकेक लागून गोंयच्या खेळा जगात बोळा पातळ्ळा आनी मरणाचें खरें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना। मंगळारा रेवणे वाठारात भिरांकू अपघात घडलो। या अपघातात 28 वर्सां पिरायेच्या कुलदीप फडते या तरणाट्याक मरण आयले। पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण दुचाकी चलोवप्याचो मोटरसायकलीवेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात घडला अशें स्पश्ट जालां। या अपघातात गंभीर जखमी जाल्ल्या तरणाट्याक उपचारा वेळार मरण आयले। या प्रकरणाची फुडली चौकशी पुलिसांनी सुरू केल्या। दिवचलच्या 4 लेन बायपासावयल्या वाळशी जंक्शनाचेर जाल्ल्या अपघातात स्कूटर चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी जालो। स्कूटरीची पयली मोटार कारीक आनी उपरांत डिवायडराक धपको बसलो अशी म्हायती मेळ्ळ्या। हो अपघात मंगळारा राती 9:15 वरांचेर घडलो। पळया। मंगळारा राती बायपासावयल्यान येवपी स्कूटर वाळशी सर्कला कडेन टर्न घेताना मेन रस्त्यावयल्यान येवपी मोटारीक आपटली। उपरांत स्कूटरीच्या डिवायडराक धपको बसून स्कूटर चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी जालो। मजगती वाळशे जंक्शना कडेन अपघातांचे प्रमाण वाडत आसा। हांगा रातच्या वेळार ट्रॅफिक सिग्नलां लेगीत चलना। संबंधीत खात्यान रस्त्यार कितें तरी उपाय येवजण बेगोबेग चालीक लावचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। वाळशेंतलें सर्कल म्हाका दिसता जवळ 12 ते 13 एक्सिडंट ह्या सर्कला कडेन जाल्ले आसा। सरकाराकय खबर आसा आनी जवळ 2 ते 3 म्हयन्या पयलीं आमी PWDक निवेदनूय दिल्लें आनी तें निवेदन दिल्या नंतर त्या PWDन हांगासर स्पीड ब्रेकर्स घातल्या। त्याच्या नंतर इवन हांगासर सिग्नल सुद्दां घातल्या तरी सुद्दां एक्सिडंट जावपाचें थांबना। आयज पळय आत्तां अर्द्या वरा पयलीं हांगासर एक्सिडंट जालो। तेचें दैव बलवत्तर अशें म्हणया आमी की हांगासर कोणाचो जीव वचूं ना पूण थोडक्यान तो वाचलो। खरोच म्हणजे कशें आसा मिस्टेक कोणाची ही आतां नेमकें कितें सांगपाक शकना पूण हांगासरले एक्सिडंट बंद जावपाक जाय ही काळाची गरज आसा। कोणाचो जीव वचसर सरकार वाट पळयता काय कितें तेतूंतल्यान हें अशें दिसता।
सो सरकारान हेचेर बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालचें आनी हांगासर जी एक्सिडंट जाता पळय तो थांबोवचो इतलीच आमची त्या सरकाराक नम्र विनंती. आणि सध्या आता वाळशेन जो बिचोले गांवांत जो आसा आमी आयज पळयता हांगासर वचत ते 8 दिसान 2 ते 3 एक्सिडंट हांगासर 2 व्हिलर जर किंवा 4 व्हिलर जे आसा पळय ते सदांच घडटात. जर बारीक पळोवंक वयशीत जाल्यार जेन्ना पळय वयले जंक्शन आसा हॉस्पिटला कडलें जंक्शन आसा पळय वेळोवेळी हांगाच्या समाज कार्यकर्त्यान किंवा पॉलिटिशनान थंयसर गव्हर्मेंटाच्या किंवा ट्राफीक डिपार्टमेंटाच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या नदरेक हाडून दिल्लेले आसा की थंयसर कितें तरी उणी आसा म्हणून हे एक्सिडंट जाता. हांव मागता सरकारा कडेन मागता आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागता की हे एक्सिडंट जावपाक कारण कितें हे कारण सोदून काडचें जेणे करून आमचे गोंयकारांचे किंवा आनी कोणाचे हे जीव वयता पळय ते थंयसर तेजे लगाम लावपाक जाय थंयसर तरी एंड जावपाक जाय. आयज जर बारीक पळोवंक वयशीत जाल्यार हो जो रोड जो बायपास रोड केल्लो आसा पळय कितलो क्लियर आसा डिवायडर आसा ताका सगळें आसा सिग्नलां जर घातल्या हालींच एक हांवें आयकलां त्या प्रमाणे 1 म्हयनोभर जाला ही सिग्नलाक आसा पूण रातची ती सिग्नलां चलना. एक 12-1 जायसर ती सिग्नलां चलपाक जाय आनी जो म्हाका जर बारीक नोंद करीत जाल्यार हो स्पीड ब्रेकर जो घातलेलो आसा पळय इट इज नॉट लोकांक तो सरळ दिसता तो तितको बरो आनी ताका हायट जावपाक जाय जेणे करून ती स्पीड थंयसर कंट्रोल जावपाक जाय. कारण कोण जाणा जाल्लेले आसतले बिचोलचे भोंवता मुळगांवचे भोंवता किंवा आनी सांखळेचे लोक भोंवता पळय तांकां काही प्रमाणान खबर आसा पण जे पळय भायल्या स्टेटींच्यो ज्यो गाडयो येता पळय तांकां तो अदमास कळना. त्या कारणान थंयसर एक वेळ थंयसर सिग्नल मातशे पयस सिग्नल्स घालून कन्सर्न डिपार्टमेंटान हे प्रिकॉशन घेवपाचे आनी तेंची हे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता गव्हर्मेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की लोकांचे जे जीव वयता पळय ते कशे वाचोवपाचे आसा पळय तेंचे प्रिकॉशन ती स्टडी सारकी करून हे फुडें हेचेर कार्यवाही करचे. हांव तुमच्या माध्यमांच्यान सरकारा कडेन कारण हो रोड जो आसा पळय तो सीएम सुद्दां यूज करता हो तेजो रुटीन रूट आसा हो ते सायडीच्यान येता हे सायडीच्यान वचूंक जाल्यार तेन्ना सीएम सुद्दां येता हे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक भितून एक्सपर्ट जे कोण आसा पळय तांकां हाडून हांगासर कशे एक्सिडंट जे वाचवतले आनी लोकांक जे वाचवतले पळय तेजेर एक भर घालपाचे आनी ते प्रिकॉशन घेवन हांगासर लोकांची सेफ्टी हे दवरपाक जाय अशें दिसता आमकां. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. राज्यात सध्या उटंगराचो पावस पडटा. फाटल्या 24 वरांत सांगेमालात सगळ्यात चड 98 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. ताचे फाटोफाट दारबांदोड्या 96.2, मडगांव 98.4, केप्यां 85 आनी वाळपय 82 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली जाल्यार मुरगांव सगळ्यात कमी 35.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. राज्यातल्या वीज गिरायकांक व्हडली थाकाय. कितलेशेच म्हयने चालू आशिल्ल्या चुकीच्या वीज बिलांविशीं सरकारान निवडणे कडेन पुष्टी केल्या. जायत्या गिरायकांकडल्यान अतिरिक्त लोड शुल्क आनी दंड चुकीचे शुल्क घेतले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान स्वता मान्य केला. आतां मेरेन लाखांनी वीज बिलां दुरुस्त केल्यात आनी गिरायकांकडल्यान एकठांय केल्ली अतिरिक्त रक्कम फुडल्या वीज बिलांत समायोजीत करतले अशें तांणी आश्वासन दिलां. पळयात. सगळ्यांक येवकार आज मुद्दाम तुमकां पत्रकार परिशदे आपोवपाचो म्हणजे जे एश्युरन्स माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिले ते गव्हर्मेंटान फुलफील करपाचो प्रयत्न केला आनी हो फुलफील करता आसतना जी लोड प्रॉब्लेम आशिल्लो आनी जाका लागून खूब लोकांची बिलां वाडली आणि ही बिलां सादारण नोव्हेंबर टू आज पर्यंत असे जवळजवळ 8 महिने नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे, जून, जुलय म्हणजे जवळजवळ 8 महिने ही सगळी बिलां आमी सारकी करपाक लागले आणि आज पर्यंत म्हज्या म्हायती प्रमाणे 7.5 लाख बिल आमी सगळी सारकी करून लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न केला. हातूंतय खंय चुको आसा
कितेंय आसा जाल्यार लोकांनी आमच्या त्या एक्झिक्युटीव इंजिनियर एसिस्टंट इंजिनियरा कडेन एप्रोच जावचें, तांच्या माध्यमांतल्यान उरिल्ले कितेंय प्रॉब्लेम जाता ते सुटावे करपाचो प्रयत्न आमचे सगळे इंजिनियर्स अंडर द चीफ इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे सगळें काम फुडल्या एका वर्सा भितर आमी कंप्लीट करतले. तुमी म्हणटले इतलो टायम कित्याक जाय म्हणून. इतलो टायम जाय तो वेगवेगळ्यो गोश्टी घडत गेल्यो आणि वेगळ्यो गोश्टी घडत आसतना ज्यो जुन्यो गोश्टी आसतात त्यो कोणीच पळोवपाचो प्रयत्न करूना. म्हणजे हेच सरकार न्ही, आज जवळ जवळ 10-12 सरकारां जाली. 10-12 सरकाराच्या ह्यातूंत सुद्दां खूब त्रुटी आशिल्ल्यो, त्यो त्रुटी सुद्दां सोदून काडपाचो प्रयत्न आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आनी डिपार्टमेंट माध्यमांतल्यान जाला. तरी आसतना हांव अशें म्हणना मनीस चुकतात, मनशाच्यो चुको जातात, पण हे चुको सुदारपाचें काम हे टॅक्निकल डिपार्टमेंटूच करूं शकता. आनी त्या खातीर आमी जरी खुर्चेर बसले सगळें काम हे टॅक्निकल डिपार्टमेंटा मार्फतूच जाता हे सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय. आंदोलन एक करचेंच, त्या बद्दल दुबाव ना, पूण सकारात्मक गोश्टी आंदोलनात जर आयल्यो आसत जाल्यार बऱ्यो गोश्टी समाजा पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न डिपार्टमेंट करता, डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर करता. पूण आंदोलन जर कित्याय कितेंय असलें जाल्यार मागीर ताका वेगळें वळण लागता. आनी जे एश्युरन्स मुख्यमंत्र्यान दिल्लें की आपूण ह्या म्हयन्याच्या पयलीं हें सगळें करून दिता, ते एश्युरन्स आमी फुलफील केल्ले आसा. हे पयली गोश्ट आसा. आनी हे एश्युरन्स फुलफील करतना हांव म्हणना खूब दिलासो मेळ्ळो, पूण जांच्या कोणाक दिलासो मेळ्ळा तांकां योग्य रितीन तो दिलासो दिला गेला. प्रत्येकाचें बील सारकें करून जे पयशे तांणी एक्स्ट्रा पे केल्या ते सगळे पयशे एक्स्ट्रा लोडा खातीर पयशे केल्या किंवा फायन भरल्या ते सगळे लोडांतल्यान आनी बिलांतल्यान तांचे एडजस्ट जातले. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे हो जो excess demand and excess energy charges levied on consumers for failure to enhance their sanction load. The excess demand charges and excess energy charges जे LT consumer 2000 नोव्हेंबर 25 ते आजपर्यंत हे आमी विथड्रॉ केल्ले आसा आनी तांकां परत एकदां नवी बिलां दिवन सगळो जो एक्स्ट्रा पेमेंट तांचो जाला तो तातूंत आमी एडजस्ट केला. आयआयटीक विरोध कित्याक करतात ते आपल्याक समजना. विरोध करतल्यांची मानसिकताय आपल्याक कळना. आमी कटंगाळ दादाक मान दितात पूण फक्त तांकां लागून आयआयटी नाका म्हणप हें गोंया खातीर दुर्भाग्य थारतलें अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें म्हणणें. जाल्यार सरकाराच्या जमनीर आयआयटी जाता. कटंगाळ दादाच्या सुवातेक आमी हात लायना अशें मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता. पळयात. लोक आयआयटीक विरोध कित्याक करतात ते आपल्याक समजना. फर्मागुडेर कटंगाळ दादाक लागून आयआयटीक नाका म्हणप हें गोंया खातीर दुर्भाग्य अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां. मुख्यमंत्र्याच्या ह्या विधानाचेर आतां फुडें कितें बोवाळ जातलो हें पळोवपा सारकें आसतलें. आयकात मुख्यमंत्र्याचें तें विधान. आयआयटीक विरोध करता त्यांची मेंटेलिटी कितें आसतली ही म्हाका कळना. म्हणजे म्हाका दिसता की इंटलेक्च्युअल लोकांनी थोडोसो विचार करपाक जाय की हय की आमी म्हणटा की कटंगाळच्या दादा आमी कटंगाळच्या दादाक पांया पडटा बट तेज्या खातीर आमी आयआयटी नाका म्हणप म्हणजे हें दुर्भाग्य आसा गोंयचें खरें म्हणजे तशें पळोवप जाल्यार. आनी आयआयटी सारकेलो इतको जाणा आमी गव्हर्मेंटाच्या स्वताच्या लँडार इंडस्ट्री पीपल शूड ऑल्सो कम फॉरवर्ड कारण हे फ्युचर गोंयचें भविश्य हे हातूंतल्यान आसा. फाल्यां सकाळी गोंयचे भुरगे तर आमच्या आयआयटींतल्यान पास आउट जातले ते यंग एंटरप्रिनर जाता आसतना आमकां दिसतलें. म्हणून आमकां सातत्यान दिसता की हांव तातूंत चड उलयना सहज म्हज्या तकलेंत उलयता विशय आयलो. फर्मागुडेर सरकाराच्या जमनीर आयआयटी येता. कटंगाळ दादाच्या सुवातेक आमी हात लायनात अशें मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता. जो मनीस मार्किंग दाखयता तो एका शाळेंतलो MTS. आयआयटी प्रोफेसरा कडेन ताका बसयात आनी ताका प्रस्न विचारात अशी चाप सुदिनान आयआयटी विशयाचेर पत्रकारांक दिली. आयकात. जो प्रश्न आसा तो आमचो कटंगाळ ह्या विशयाचेर. म्हाका दिसता हांगा आमी हात लायना, ताका मात्तूय हात लायना.
आणि आमची IITची जी जमीन आसा ती अप टू ITI म्हणून आमचे पयलींचे आसा. आतां जे IITचे हॉस्टेल आसा त्या हॉस्टेलांत एकूण ITI आसा त्या लेवलाक ती IIT येता. हाजे फुडें मुखार वचना ती IIT. सो लोकांनी हेचेर विचार विनिमय करपाक जाय. कोण तरी कितें सांगता म्हणून कितें करपाक जायना. मुख्यमंत्र्यानूय आज सुतोवच केला सगळ्यांनी ह्या मोठ्या प्रोजेक्टाक हातभार लावचो म्हणून. मार्किंग नीस दाखयता ते लोक कितें सर ते मार्किंग नीस घातल्या म्हणून दाखयता ते भायले तांचे जागे भायले नीस दाखयता ते. कितले पर्यंत जो मनीस ते कोण कितें दाखयता पळय ताका अर्थ ना. ही इज वन MTS इन वन स्कूल. त्याचे वर तुम्ही बसा आणि ताचे कडेन प्रश्न IIT प्रोफेसरा म्हळ्यार बसया ताका आनी ताका आन्सर क्वेश्चन्स विचारा. ओपोज करपाक प्रश्नूच ना. हो गव्हर्मेंटाच्या जाग्यार IIT येता. प्रोटेस्ट हो सगळे आज प्रोटेस्ट सगळे कडेन जालो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विलियम रॉड्रिगीश. जी सुडान 35 कोटी खर्च करून बांदिल्ले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भाड्यान दिवपाच्या प्रस्तावाक लागून राजकीय वातावरण गरम जावपाक लागला. गोंयच्या तरणाट्यां खातीर शाळेंतल्या विद्यार्थ्यां खातीर थळावे फुटबॉल क्लब तशेंच खेळा संघटनां खातीर बांदिल्ली ही सुविधा ताचो वेवसायीकरण जावचो न्हय अशी मागणी आसा. मजगतीं येवपी विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर विरोधी युती संबंदी चालना सुरू जाल्या. 5 जुलयाक काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर परत येतकीच युती संबंधी चर्चा सुरू जातली अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांचें म्हणणें. म्हणणें इतलेंच आहा की जी सुडा स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जो करता हो बरोच करता, वायट न्ही. पूण स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर करतकर तो काडून एक जर पार्टीक दिवंक गेले, एक प्रायवेट पार्टीक दिले, वो ते स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चराचे सरभोंवतणी जोडपाक सोडले प्रायवेट पार्टीक दिवन लॉंग लिजाक 10-10 वर्सांचे, जाल्यार आमच्या एक्च्युअल फुटबॉलाक वो आमचे स्पोर्ट्सान, आमच्या भुरग्यांक, आमचे क्लबांक, आमचे गोवा फुटबॉल असोसिएशनाक हाका कांय फायदो जावचो ना. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम दिल्लो आहा तांणी, ऑलरेडी तो दिलो. आतां बरो डेव्हलप करप आनी तो काडून दुसऱ्यांक दिवप हें अशें कित्याक करतात? वी आर नॉट क्रिएटिंग चॅम्पियन्स. वी आर नॉट युजींग द इन्फ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट चॅम्पियन्स. आवर स्पोर्ट्स पॉलिसी इज बेस्ड ऑन रेव्हेन्यू. कितले आमी जोड जाता ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर वो आमी फोकस करतात. इलेक्शनाच्या दिसांनी खंयचीच लीज करप म्हणल्यार कितें तरी हाजेर गिव एंड टेक आसा आनी इलेक्शन फंड तयार करप हो लोक भितात. दे आर क्रिएटिंग गुड स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, नथिंग रॉंग अबाउट दॅट. बट लिजिंग आउट टू प्रायवेट इंडिव्हिज्युअल्स and not giving a chance to local sportsmen, local players, local students, local schools, local clubs and local football association is wrong. आणि हे कितें आसा तें सरकारान बेगीच्या बेगीन क्लॅरिफाय करचें, ना जाल्यार सरकाराक हाजेर आमी वी विल एक्सपोज द गव्हर्मेंट एंड वील हॅव टू एस्केलेट द इश्यू. एलायन्स जे तांचे बरोबर ना तांकां ती लेटर बरोवप न्ही. तें म्हाका कितें आहा, आमी ऑलरेडी आसात न्ही ताचे बरोबर. की तांचे डेस्क इन्चार्जान म्हणिल्लें की एक कमिटी काडटली आनी ती कमिटी आमचे कडेन उलयतली 30 तारखे पयलीं म्हणून. आज 30 तारीख जाली, अजून मेरेन कमिटी अशी म्हाका कोणें उलोवंक येवंक ना. म्हणून गिरीश बाबान म्हाका एक मेसेज घाल्ली की आपूण तामिळनाडू वता आनी 5 तारखेक येवन आमी उलोवया म्हणून. हांवें ताका बरें म्हणटा. पूण एक आमी चिंतपाक जाय की इलेक्शन ह्या वर्सा आहा, कितें जावंक जाय तें ह्यात बेगीन जावंक जाय. आमी जें कितें करपाक जाय ओपोजिशन पार्टी म्हणून, गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून, ते आमी कामाक लागिल्ले आहा. इलेक्शन झगडपाक आमची तयारी करून वतले. पूण हातूंत सगळे लेवलाचेर म्हणल्यार डेटा एनालायज करून खरें ट्रॅक्शन खंय आसा तें पळोवन थंय आमी पांय घालतले. गोंय कर्नाटकाक जोडपी महत्वाचो अनमोड महामार्ग परतून एक फावट येरादारी करप्यांचे पाशयेस तपासतात अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना. 7 वर्सां सावन चलत आयिल्लें रस्त्याचें काम अजून मेरेन पुराय जावंक ना आनी पावसाचे सुरवेकूच रस्त्याची सामकी चाळण जाल्या. चिखल, जीव घेवपी व्हड फोंडकुलां, ट्रॅफिक जॅम आनी जिवाक धोको आशिल्लो हो प्रवास लोकांक कसो पिडपाक लागला पळयात हो खासा रिपोर्ट.
गोंय कर्नाटकाक जोडपी म्हत्वाचो अनमोड महामार्ग फाटलीं 7 वर्सां सावन जैसे थंय आसा. रस्त्याच्या कामाक कळाव जाल्ल्यान ड्रायव्हरांक आनी प्रवाशांक दर दिसा व्हड अडचणींक तोंड दिवचें पडटा. पावसाच्या सुरवेकच ह्या महामार्गाची सामकी चाळण जाल्या. अनमोड महामार्गाच्या रस्त्यार डांबरी रस्तो नाच. दिश्टी पडटा तो व्हड फोंडकुलांनी चिखलान भरिल्लो तांबडो रस्तो, तेवूय चंद्रार गेल्ल्याचो अणभव दिवपी. गाडयेचे पार्ट्स आनी मनशांची हाडां निकळपी. खड्ड्यांचो अदमास नाशिल्ल्यान जायत्यो गाडयो रातच्या वेळार अडकतात. प्रवाशांक व्हरपी बशी पंचर जावपाच्यो घडणुकोय वाडल्यात. आतां हातूंत भर घालपी गजाल म्हळ्यार हत्ती पुलाचेर पावसाचें उदक सांटिल्ल्यान पायपलायन बसोवपाची मागणी जायत आसा. आतां पावस सुरू जाल्ल्यान रस्त्याची अशी स्थिती आसत जाल्यार फुडल्या कांय म्हयन्यांत परिस्थिती कितली गंभीर जातली. महामार्ग येरादारी खातीर पुरायपणान बंद जावचे पयलीं राष्ट्रीय महामार्ग खात्यान हो रस्तो सुरक्षीत करपा खातीर बेगोबेग उपाय काडचे अशी ड्रायव्हर आनी प्रवाशांची खर मागणी आसा. अनमोड हायवेचेर थांबिल्लें काम आनी पावसाच्या वेळार वाडत वचपी प्रस्न आतां प्रशासन जागो जातलो काय ना हो एक मुखेल प्रस्न आसा. काय झालं म्हटलं बाई? पंचर झालंय रस्तो काम पाड लागला. हां पंचर झाला हां आता पंचर काढले तुम्ही? काढले हां दुसरी टायर चेंज केले आता आम्ही. हां हा जो गोवा बेळगाव महामार्गावरील जो हत्ती ब्रिज, जो अर्धवट हत्ती ब्रिज आहे, या ठिकाणी पाणी साठलेलं दिसतं. इकडे पाणी साठलेलं आहे आणि प्रत्येक वेळा सांगितलं इकडे पाईप घालायला पाहिजे, कारण इकडे पाणी साठणार. त्यामुळे पावसाळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे. प्रत्येक वेळा सांगून इकडे कोणत्याही प्रकारचे पाईप घालण्यात आले. आज या ठिकाणी साधारण 2 फुटाचे खड्डे पडलेले आहेत आणि त्यामुळे इकडे वाहने सुद्धा अडकून पडत आहेत. काही बसेस पंक्चर होत आहेत. त्यामुळे वाहनधारकांना एवढा त्रास व्हायला, त्याच्याबरोबर प्रवाशांना बी एवढा त्रास व्हायला लागला. एवढं सांगून याकडे दुर्लक्ष केलं. फक्त मेंटेनन्स करतो म्हणतात. मेंटेनन्सच्या नावाखाली फक्त जनतेला फसवत आहेत. त्यामुळे या पुढे तरी अजून पावसाळा सुरू झाला नाही सारखा. आजच 4 दिवस झाले पाऊस सुरू झाला. आज ही परिस्थिती आहे आणि पुढे पावसात काय परिणाम, हा रोड बंद होण्याची स्थिती आहे. त्यामुळे NH विभागाला सुद्धा सांगून NH विभाग पूर्णतः दुष्काळ जे याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. कारण इकडे जर पाईप जर घातले ना, या ठिकाणी पाणी साठणार नाही अशी परिस्थिती आहे. आणि पाणी साठल्यामुळे पूर्ण वाहतूक कोंडी होणार. रात्रीच्या वेळी तर पूर्णतः वाहतूक कोंडी होते. या ठिकाणी वाहन एखाद्या अडकून वाहतूक कोंडी होते. त्या लावून या पुढे तरी NH विभागाने याकडे लक्ष देऊन जे कॉन्ट्रॅक्टर आहे, जो मेंटेनन्स करणारा कॉन्ट्रॅक्टर आहे, सध्या आता मेंटेनन्स हा म्हात्रे नामक कॉन्ट्रॅक्टरकडे आहे. त्यानंतर हा ब्रिज बनवणार अशोका नामक जो कंपनीकडनं ब्रिज बनवणार आहे, तोवर तरी या ठिकाणी खड्डे बुजवण्यासाठी प्रयत्न करून या ठिकाणी पाईप घातल्यास मोठी समस्या आहे, ज्या ठिकाणी मोठी समस्या उद्भवती सॉल्व्ह होणार आहे. गोमंतक टीव्ही खातीर निखिल असुकर. साळगावच्या एका पेट्रोल पंपावेल्या पेट्रोलात उदक मिक्स जाल्ल्याचो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायलो. गाडयेत पेट्रोल घाल्या उपरांत कांय अंतराचेर वचून गाडी बंद पडली. उपरांत मेकॅनिका कडेन व्हेल्यार पेट्रोलात उदक मिक्स केल्ल्याचे उक्ताडार आयले. हे प्रकरणाक लागून थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. साळगांवां एका पेट्रोल पंपाचेर गाडयांनी उदक मिक्स आशिल्ले पेट्रोल घातिल्ल्यान बोळा पडलो. गाडयांनी पेट्रोल घातले उपरांत कांय अंतराचेर गेले उपरांत गाडयो अचकीत बंद पडिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. अशें उदक मिक्स जाल्ले पेट्रोल सुमार 5 ते 7 गाडयांनी घातिल्ले. सगळ्यो गाडयो बंद पडिल्ल्यान परतून संबंधित पेट्रोल पंपाचेर गाडयो हाडल्यो. हम लोगों ने आया इधर तो पेट्रोल थोड़ा पानी मिक्स था, हमने गाड़ी बंद पड़ा तो हम लोगों ने काम किया है और भी सर ने डाल के दिया पेट्रोल. ओनर ने कॉपरेट किया है. हांव सालिगांव गेल्लो. सालिगांव मातशें काम आसलें म्हणून तेन्ना म्हाजी गाडये पेट्रोल कमी आसलें म्हणून थंय लागीं आमकां सर्कला कडेन पेट्रोल पंप आसले, ऑयल इंडियन ऑयलचे. सो थंय गेल्लो आनी थंय पेट्रोल घातलें आनी कित्याक म्हाजें ऑलमोस्ट सोंपपाक गेल्लें पेट्रोल. सो 3.5 लिटर 350 रुपयाचें पेट्रोल घातलेलें. हांवें थंयच्यान भायर सरलो आनी मातशें फुडें वचून म्हाजी गाडी बंद पडली. गाडी बंद पडले, म्हाका कळना जालें कितें जालें म्हणून हांव धुकलून तशेंच फुडें मागीर मेकॅनिका कडेन व्हेलें. मेकॅनिका कडेन पळयलें जाल्यार ऑलरेडी खूब जाणां लोक आसलीं. म्हाका खबर ना कितें जालें तें, पण मागीर गाडी हुसपून पयली. मागीर एकट्यान सांगलें की पेट्रोल चॅक कर, कित्याक 4 जाणांचे ऑलरेडी पेट्रोल आसून पेट्रोल ना पण उदीक कहे येतालें. सो त्या डावटा खातीर हांवूय मागीर पेट्रोल ओपन करून लायलेलें आनी म्हाजी गाडी फूल मागीर तेणी गाडी ओपन केली, टाकी बी सगळें पयली जाल्यार भितर ऑलमोस्ट म्हाजे जितले सगळे पेट्रोल घातलेले हांवें 350 रुपयाचे भितले लायक 3.4 लिटर 3.2 लिटर आसले ते सगळे म्हाजे पेट्रोलान उदीक आसलें. सो हे म्हाजे ते वयले उरलेले पेट्रोल भितरले आसले ते आनी हे सकयले सगळे उदक. तशें म्हाजी आनी 2 लिटराची बॉटल कशी आहा ती सुद्दां फूल उदकाचीच भरलेली आहा.
मजगती पेट्रोल पंपाच्या धनयान मेकॅनिकाक हाडून सगळ्या गाडयांचे पेट्रोल काढून तांच्यो गाडयो दुरुस्त करून दिल्यो. तशेंच तांकां दुसरे पेट्रोल घालून दिले अशें पेट्रोल पंपाचो धनी विल्बर टिकलो हांणी सांगलें. आमी सादांक पंप उगडटात. पयले आमी सॅम्पलिंग काडटात, टेस्टिंग. ओके, एक लिटर काडटात पळोवपाक, आनी मागीर डावट कितें आसल्यार सुबेज काडटात. म्हण कितें जालें, काय ना, सॅम्पलिंग आसा आमचे कडेन भितर अजुनूय, आनी ऑटोमेशनान आमकां ते वॉटर लेवल आसा ते आमी चॅक करतात. ती 0 आसा. तिनी टांक्यो, 2 पेट्रोलाची, डिझलाची, शोईंग 0, नो वॉटर लेवल. प्लस मागीर सादांक चालू केलो, डिलिव्हरी चालू केली घालपाक. आय थिंक आफ्टर 8:30 सुमार 9:30 कस्टमर रिटर्न आयले कंप्लेन करून की आमच्यो गाडयो बंद पडटा म्हणून. आनी चडश्यो न्हय मोटरसायकली, कित्याक आमी मोटरसायकली मरे वयर घेतात तुका हांगा ह्या पंपाचेर फाटल्यान. ऑल मोटरसायकल हांगा येतात आनी गाडयो हांगा येतात. मस्त गाडयो 2-3 कितें गाडयो घातल्या, सगल्यो मोटरसायकली फाटल्यान. कंप्लेनी येवंक लागल्यो की बाबा आमची गाडी बंद पडल्या. आनी बंद पडटा म्हणून ते मॅकॅनिकाशें गेले, तांकां गमन आयलें की उदक आयलां म्हणटा टाकयान, उदक आसा. आतां आमी सकाळीं चॅक केलें, 7 तेन्ना कांय ना, सगळें 0 दाखयतालें. ओके, आनी आतां आमी चॅक केलें पोतून आफ्टर द कंप्लेन कमींग. मागीर तो लेवल स्लो वाडूंक लागलो अंडरग्राउंड. आतां अंडरग्राउंडूच जावंक जाय, कित्याक नाल्यार उदक वयरसान वचना, तें सगळें सील आसा. आनी लेवल वाडोंक लागलो म्हूण हांवें कितें केलें, तांकां सांगलें, हांव घरा आसलो पर्वरी, आयलो, हांवें येता म्हणलें, डोंट वरी, तुमी कस्टमर मॅकॅनिक हाड म्हणलें, ताका हेल्प करा, तांचे पेट्रोल काडा, नितो करा, कार्बोरेटर बी कितें नितो करा आनी पेट्रोल रिप्लेस करा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वीना मांद्रेकर. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो म्हत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजाक दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह.